काणी धूळ ती धुळूस काणयेकार क्लॅरेन्स पिंटो कैकांबा. धूळ ती धुळूस सादर करपी कॅनडातावन जेरी डिमेल्लो बेंदोर. धूळ जाल्ली माती. फ्रांसीस कार्डोजाच्या निर्जीव कुडयेक मातयेक पावन पाटीं ताच्या घरा येताना थंयसर दूख ह्या बोबाट कसलीच नातली. 2 वरां पयलें मोर्न लिपयल्ली रुकाडाची पेट हाडनाव येताना आयकाल्लें रडणें रुदान विळाप आतां पयस जाल्लें आनी ताच्या बदलाक एका रितीचें समाधानाचें वातावरण आसलें तशें म्हाका भोगलें. जलांत दवरिल्ल्या सर्व कदेलांचेर लोक भरोवन गेल्लो. जलाच्या पोंतार एका मेजाचेर च्या कॉफयेची बिस्कूट वांटची तयाराय चलताली. म्हाका कोणेंगी घरा भितर आपोवन व्हेलें. भितरल्या कुडांत विस्केची बोटल उक्ती करून ग्लास आनी वच्ची सरबराय चलताली. मुखल्या सोप्याचेर आसलेल्या सोफाचेर म्हाका बसोंक आमंत्रण आयल्या उपरांत हांवें बसका घेतली. हांवें नाका म्हणलें तरी फ्रांसीस कार्डोजाच्या बायलेन आग्नेसान म्हज्या हातीं ग्लास चेपलो. तूं नातुलोय तर आमच्याक गांवची माती मेळती ना कोण ना. तितल्या कश्टांनी मस्कतावन मोर्न तुवें हाडलें. तुजो उपकार कसो बावुरसो तें म्हाकाच कळना. हांवें तोंडार कांयच बदलावण या कुसकूट हांसो सयत दाखयलो ना. हांसचें सारकें न्हय म्हणून म्हाका भोगलें. ह्या हांसूंकय म्हाका आयलें ना. म्हजे दोळे तिच्या दोळ्यांक मेळोवन ग्लास हातीन घेतलो. कोणेंगी सट्ट करून येवन सोडा ओतून ग्लास भरलो. तांच्या वाड्याचो गुरकार भरिल्लो विस्केचो ग्लास हातीन घेवन फ्रांसीस कार्डोजा विशीं उलोवच्याक उबो जालो. आपल्या कुटुंबा खातीर फ्रांसीसान केल्लो निस्वार्थी त्याग ताणें विवरिलो. कुटुंबा खातीर 20 वर्सांची गल्फांतली एकसुरी जीण, त्या जिणयेंत भोगिल्लें निरासपण, काडिल्ले कश्ट नाजुकायेन ताणें वर्णन केलें. पूण आतां घरच्यांक गरज आशिल्ल्या वेळी आलाक्का सांडून सर्वांक अनाथ केल्ल्या विशीं दुखान रडलो. ताची तिसरीची दुकान देखून भोंवतणीची ताच्या मोगाची आनी कुटुंबाची एक पावटी व्हडल्यान रडली आनी कळवळ्ळी. आयिल्ल्या लोकांक परत एक पावटी जागोवच्या खातीर. आनी परत थोड्या घडयांनी दुखाचें वादळ निवोवन थंड जालें. गुरकाराची उतरां आखेर जाल्या उपरांत फ्रांसीस कार्डोजाच्या आत्म्याक एक आमच्या बापा 3 नमान मुरयो आनी आनंद बापाक भेटोवन गुरकारान ग्लासांतलें सेवलें. ग्लास परत अर्दो भरून तोय ओडलो. हांव उठोवंक तयार जालो तर आग्नेसान रावयलें. मस्कत तावन फ्रांसीसाच्या मोर्ना संगी आयिल्लो म्हज्या घरा आनीकय वचोंक नातलो. घरच्यांक हांव येता म्हूण खबारी नातली. फ्रांसीसाची आशा आनी कंपनीची खुशी जारी करच्या खातीर मोर्ना पेटे संगी बायसरोवन आयिल्लो. आग्नेसान थोड्या वेळा खातीर राव म्हणटाना हांवें ना म्हणलें ना. 20 वर्सां तावन गल्फांत आसुल्लो. आग्नेसान आपल्या हाती आशिल्ल्या विस्केच्या ग्लासांतलो आखरेचो गोठ मुगदून उलोवण्याक बुनायत घाली. फ्रांसीसाची तेगां चिडवां भुरगीं. तांचे घोव नातरां 2 काजार जायनातले चेडे तिका वेडो घालून म्हणले बरी तिच्या बोवारी आशिल्ले. हाणें कितें केलां तें हांव नेना. म्हाका कांयच दिसना. 20 वर्सां गल्फांत आशिल्ले कितें पुरा करतात, बोंगले बांदतात. हाणें केल्लें कितें? गांवाक आयिल्ल्या वेळी हांवें विचारिल्लें हेंच. हो एक देडके तेदो जागो घेतलो. तातूंत एक ल्हान घर बांदलां आनी ह्या तेगांक कश्टांनी तें रीण काडलां म्हणटालो. काजार केलें. ह्या चेरक्यांक शिकोवंक थोडे फावटी कश्टच म्हणटालो. इतलीं वर्सां गल्फांत आशिल्ले थोडे रावलेनात रावतात. हांवें जबाब दिलीच ना. ती उलोवन आसतनाच बोवारी पळयलें. ल्हान तरी सोबीत टॅरेसाचें घर. मुखल्या सोप्याचेर जाय जाल्ल्यो साबार वस्तू ग्रेस्त मनशाक रातच्या प्रमाणें न्हय तरी
सदां घरांत आसचें सर्व आसलें. आग्नेस तरी बरेंकर नेसल्या. बायल्यान बांय, ताका पंप, दोरो, व्हडली गेट. आनी कितें जाय हांकां? यास्स वर्सां पाटी येता म्हूण सांगतालो. तिणें मुखारसून म्हळें. कशेंय जालें आनी 3-4 वर्सां राव. चेरक्याचें शिकाप जावं दी. उपरांत तांकां मस्कत व्हरून तूं पाटये म्हणलें. ताच्या पयलेंच देवान हांसो उडास करी जैस गी. म्हाका उलोवंक मनूच आयलें ना आनी हांव उलयलो ना. आतां गेला तो गेला. मेल्ल्यांक संवसाराची गत ना पळय. आमची मात गत जाली. ह्या मुखार कितें करचें म्हूण म्हाका कळना. काम केल्ले पयशे कांय धाडन दिल्यात गी ताच्या कंपनीन. हांवें बांदपाचो उस्वास घेतलो. आग्नेसाची उतरां म्हाका कोडू लागलीं. फ्रांसिसाक मातयेक पावन वरासो वेळी जावंक ना ही पयशांची कंत उलयता. हांव चिंतालों ही कांय फ्रांसिसाच्या मरणा विशीं विचारतली म्हूण. कसो मेलो, कितें जालें, आनी हें सोर कितेंच ना. बगार फकत पयशांची कंत. आग्नेसान बोळान म्हाका फाटीरावयलो उद्देशी कळ्ळो. आग्नेस बाय, म्हजीं उतरां मिरमिरतालीं. कंपनीन येदोळ कांय सांगूंक ना. पूण ताचे पयशे पुरा लेख करन, 12 पयशे करन तुज्या नांवार ड्राफ्ट करन म्हाका धाडटा म्हळां. ती कांय 2-3 लाख म्हणी मेळटीत. आग्नेस म्हजीं उतरां तुटोवन आमसोरली. हांव नेणा. हांव देदेस्पर जाल्ले बरी उलयलों. आयिल्ले तितले तुमकां धाडून दितां. आमची कंपनी ताचे पयशे बिलकूल दवरची ना. ताका दिवंक आसच्याकी सड दितेली तें खंडीत. तितलें केलें तर आमची गत बरी जायत. तिच्या उतरांनी आपलाई बरोवन गेल्ली. ना तर आमी हांगासर माती खायजय. हांवें थंयतावन मेटां काडलीं. धुळीक वेच्या पयलें. कसब आनी बुक्का ही मस्कतावन बडगाक आसचीं 2 शारां. ह्या जाग्यांतावन इराण देश पळोवंक दिसता. नव्या मार्गाचें काम आखेर जाताना 100 जाणांक एकच फावटी कामांतलें काडचें पत्र मेळिल्लें आनी तांचे पैकी फ्रांसीस कार्डोजाचें नांवय एक. त्या सांजेर पत्र हातीन घेवन म्हज्या कुडाक आयिल्लो फ्रांसीस कार्डोजा गळगळ्ळे रडटालो. ताचें रडणें पळोवन म्हाका अजाप जालें. बेजारय जालें. इतलीं वर्सां गल्फांत आसून जाय तितलें जोडून आसचो तो ह्या रितीन रडचें पळोवन कितें म्हणचें म्हूण म्हाका कळलें ना. जोडुल्लें इल्लेंपणी पुंजावन दवरिल्लें आसतलें. हो गांव कांय कोणायकी शाश्वत न्हय. आज न्हय तर फाल्यां वसा जैस ही चिंतना म्हजी जावन आसली. म्हाका फ्रांसीस कार्डोजाची वळख जाल्ली सादारण 3 वर्सां पयलें. हांव दुबाय इजनेर जावन काम करनासलो आनी म्हाका हांगा वर्ग जाल्ल्या दिसास तो म्हज्या सरशीन धांवून आयिल्लो. आसल्या सर्व मलबाऱ्यां हो एकलो कोडयाळसो. हांव इजनेर जावन आयिल्लो ताका निजायकी खुशी जाल्ली. आमचो बांद बोळादीक जावंक एक कारण. आमकां इजनेरांक आनी दफ्तरांत रावच्याक दिवचें हवानियंत्रीत वेवस्था. कामेल्यांक सर्वांक रुकाडाची घरां या पोटा कॅबिनां वा दाट लुकटाची तारपालीन टेंटां. त्या टेंटा भितर एक पांको आनी एक खाट. तांतूं येवचें हून वारें म्हणच्याकी खतखतें वारें म्हळ्यार बरें. दगीच्या वेळार त्या रुकाडा घरांनी जावं ह्या टेंटांनी जावं 2 घडयो रावंक कश्ट. थोडे मलबारी इजनेर ह्या दफ्तरांत काम करचे म्हयन्याक 3-4 रियाल घेवन कामेल्यांक न्हिदोवंक अवकाश दिवचे आसात. कंपनीच्या वडिलांक कळीत जायनासले बरी. फ्रांसीस कार्डोजान म्हजे लागीं पयलो उपकार मागुल्लो तोच. बायल्या दगेंत बिलकूल न्हीद पडना दन्या. रातीक ह्या कोणशांत न्हिदता आनी फांत्यार उठोवन चलता. आर्दोस मागून ताणें म्हणलें.
हांवें ना म्हणलें ना. तशें रातीक तो येतालो आनी कोणशान न्हिदतालो. सकाळीं 4 वरार आपलें न्हिदचें बिचाणें घेवन चलतालो. शुक्रारा दीस दनपारां तो म्हज्या कुडाक येतालो. हांवें त्या दीस जेवणा सालातावन जेवण कुडाक हाडोवचें. इजनेरांक दिवचें जेवणाची रूस आनी रीत विंगड. हांवें आनी ताणें सांगात बसून जेवचें. थोडे फावटी इल्लें हून उदक मेळ्ळें तरी ताका जावची खुशी. पूण पयशे दिवन ताणें आपणा खातीर केदाळी कांयच हाडिल्लें ना या घेतलें ना. 3 वर्सां आमी सांगाता म्हणले बरी जियेल्ल्या. ताच्या कुटुंबाविशीं या पयशांविशीं ताणें म्हाका कांय सांगलें ना. चेडवांक काजार जाल्ल्या वेळी फोटो दाखयल्लो. हांव आतां कशें फाटीं वचों? आतां तो रडोनूच उलयलो. 20 वर्सां तावन ह्या सुटकाडांत जियोवन तुजो जीव करपावन तुवें तुज्या कुटुंबाक पोसूंक ना वे. आतां तुवें फाटीं गेल्यार तांणी तुका राया बरी पळय जाय. हांव जाणा ह्या गांवांत कितले कश्ट हांवें काडल्यात गी म्हणून. खंयच्या रितीन जळच्या वोतांत शिरशिऱ्या थंडयेंत काम केलां. दगींत घाम येवन जांगांनी कात्रे पडटाले. उलोवपान मेट काडूंक जायनातलें. हिवांत शेळ बरोवन उसमोड आयिल्ले परी जाताली. तरी हांवें पर्वा केली ना. ओवर टायम करिनासतना रावुल्लो ना. म्हजे खातीर हांवें कितेंच केल्लें ना. कंपनीन दिल्लें खाण थोडे फावटी बेळशेतालें तरी कुटुंबा खातीर जेवतालों. म्हज्या तसल्या मॅकॅनिकाक 100 रियाल पाग मेळसोस व्हड. त्या सांबाळान गांवांत केल्लें पावना म्हूण म्हजी बायल पुरपुरता. 20 वर्सांनी तुवें म्हाज्या मादल्याय म्हणटा. जाव्याक मस्कत व्हर म्हणटा. हांवें तांकां कशें हाडचें तें तूंच सांग. आतां हें काम वचोन गांवाक वेताना म्हज्या हातीन कांय 50,000 मेळचो ना. तिसऱ्या दुवेच्या काजारा वेळी कंपनेंतावन घेतलें रीण आनीक काबार जावंक ना. तूं कांय खंत करिनाका. तूं एक फावटी गांवा गेल्या उपरांत सर्व सामा जातलें. कांयच सामा जावचें ना. हांव 2 म्हयन्यांक गांवा गेल्यार तितलीं केणची म्हजी मनशां हांव काम सोडून गेलों तर म्हाका कितलें बरें करतीत. तीं म्हजे लागीं पयशे नात म्हूण कळल्यार तीं. तो परत रडलोस. हांवें ताचे लागीं कितेंच उलोवचें प्रयत्न केलें ना. ताका कसलीच कुमो करूंक हांव शकचो ना म्हूण म्हाका कळीत आसलें. त्या राती फ्रांसीस न्हिदोंक आयलो ना. हांवें ताका सोदूंक गेलो ना. बेजारान ताच्याच कुडांत न्हिदला आसतलो म्हूण हांवें चिंतलें. दुसऱ्या दिसा दनपारां दफ्तरांत आसल्या म्हाका अवचित खबर आयिल्ली. मॅकॅनीक फ्रांसीस कार्डोज क्रेन सारकी करतना ताच्या पोंदा पडून मेल्लो. म्हजें काळीज धडधडलें. विधीची कसली मांडणी ही गाय म्हूण हांवें मतीन चिंतलें. सांजेर काम जावन कुडाक येताना बागलाच्या इड्यांत एक चीट आसली म्हाका मेळ्ळी. आमच्याच कोंकणी भाशेन ती बरयल्ली. मोगाच्या ऑझिबाब. ह्या स्थितेर हांव गांवाक वचोंक शकचो ना म्हणून हांव जाणा. गांवाक वेच्या बदलाक हांगाच हांवें मरोंक चिंतलां. चेरयेन आमचो ड्रायव्हर आदल्या म्हयन्यांत कारा पोंदा पडून मेल्लो. ताच्या कुटुंबाक 5,000 रियाल मेळिल्ले खंय. हांवें तसोच मेलो तर मेळिल्ल्या पयशांनी म्हजी बायल भुरगीं खुशी जातलीं. येदोळ करूंक नातलें कांय तरी हाडूंक म्हजें आग्नेस सकतलें. देखून हांवें मरोंक चिंतलां म्हज्या कुटुंबा खातीर. एक विनंती. म्हजें मरण तुवेंच गांवाक व्हरी जाय. गांवांत हांव चड तेंप जियेलो ना. तरी गांवची माती ह्या जिवाक लागा जाय म्हणून आशा आसा. हांवें अशें केलें म्हूण कोणाकच सांगनाका. आनी म्हज्या मरणा वरवीं आयिल्ले पयशे आग्नेसाक दिवन म्हज्या आत्म्याक शांती मेळाशी तुवें करी जाय. हे पयशे पळोवन आग्नेस संतोसतलें तें खंडीत.
तासो संतोष पळोवन म्हजो आत्मो खुशी जातलो. ओझिबाब, तुवें केलो उपकार हांव केदींच विसरूंकचो ना आनी तुज्या कुटुंबाचेर देवाचें आशिर्वादां हांव मागून धाडटलों. तुज्या मोगाचो फ्रांसीस कार्डोस. धुळींत किर्लाली भांगराळी कणशी. फ्रांसीस कार्डोजाचें मरण जावन एका हप्त्यान मस्कतावन कंपनीन वाऱ्या तप्पलाचेर कागाद धाडिल्लें. तातूंत आग्नेस कार्डोजाच्या नांवार 12 लाखांची ड्राफ्ट आसली. तितलो आयवज पळोवन हांव सजापलों. अवघडांत सांपडिल्ल्या फ्रांसिसाक इन्शुरन्सांतावन 5,000 रियाल, रजेचे 20 वर्सां काम केल्ले सेवेचें देवें सर्व सांगाता घालून तो आयवज तांणी धाडून दिलो. त्या विशीं तपशील विवराचें कागाद कंपनीन बरयल्लें. फ्रांसिसान कंपनीतावन काडिल्लें रीण तांणी वसूल करूंक नातलें. ड्राफ्ट घेवन आग्नेसाक मेळटाना तिका जाल्लो संतोश कांय सांगचो न्ही. ती बरीच हांसताली. तिच्या सवें आख्खें कुटाम संतोशान बुडुल्लें. हांव जाण आसली. ती उमाळ्यांनी बरोवन म्हणाली, हाणें पयशे खंय पुणें पुंजावन दवरल्यात म्हूण. ना तर इतलीं वर्सां गल्फांत घोळिल्ले पयशे खंय वेचे? मरणा उपरांत तरी मेळ्ळे. देवाक अर्गां देव पावलो. तिणें ड्राफ्टीचो उमो घेतलो. फ्रांसीस कार्डोजाची आशाय तिस्त जावन आसली. ते पयशे पळोवन तांणी संतोश पावूंक जाय. तांणी सूख भोगी जाय. एका दादल्याची नीज आशा ती. आग्नेसान म्हाका राव म्हळें ना. राव म्हणच्या स्थितेर ती नातली. हांव मुखल्या गेटींतल्यान भायर येताना पावस बारीक बिरबिरोंक लागलो. हांवें मळबाक पळयलें. फ्रांसिसाचो आत्मो थंयसर म्हाका दिसलो ना. पूण संतोशान आसचो ताचो आत्मो म्हाका पळयता म्हूण म्हाका भोगतालें. ताका आतां व्हडलें समाधान जालां म्हूण हांव जाणासलों. फ्रांसीस कार्डोजाचो सॅक्रिफीस मतींत परत आयलो. एका दादल्याचो सॅक्रिफीस कुटुंबा खातीर, तांच्या सुखा खातीर, संतोशा खातीर. आनी तेन्ना म्हज्या दोळ्यांनी उदिल्लीं दुकां पावसाच्या शेणयांनी मिसलोवन मात गेलीं. देव बरें करूं.